दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. आजारिया उज्यामध्ये उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडिनाका, तुजो करार रद्द करिनाका. तुज्या इश्ट अब्राहमा खातीर, तुज्या सेवका इसाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायेला खातीर तुजी काकुळत आमचे वयली काडिनाका. मळबाच्या नेकेंत्रा सारकी आनी दर्या वेळेचे रेंवें सारकी अगणित संतत तुवें तांकां बसायली. सोम्या आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां प्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वे वयर आज लोक आमची बेपारवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राई ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, धूप ना, तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कृपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी खालत्या मौनान आमी येता, आमचो स्वीकार कर. बोकड्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजारांच्या हजार पुष्ट शेळयांच्या होम बलयां भाशेन आज आमचें बलिदान तुका मानू. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात तीं केदींच लजेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरांत धरता आनी तुजे मुखामळ सोदता. आमकां लजेक पडोंक दिनाका, बगार तुजे धुलो भायेन आनी तुजे व्हड काकुळतीन आमकां चलय. तुज्या विस्मीत कृत्यां प्रमाणे आमकां निवार आनी तुज्या नांवाक सोम्या महिमा जोडून घे. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय, तुजो वाटो म्हाका शिकय. तुज्या सदाच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय, तुजी जाणवाय म्हाका शिकय. श्लोक. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुजे काकुळतीचो उगडास धर, ससना थावन तुवें दाखयलो मोग मनांत धर. तुज्या बरेपणाक लागून मोगान म्हजो उगडास कर. श्लोक. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत, पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता. खालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता, दुबळ्यांक आपली वाट शिकयता. श्लोक. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. सामाथवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ पेद्रोन जेजू सारशे येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर चूक करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षिसाय? 7 फावटींगी? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, बगार 70 फावटी. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयत, एक रायान 1 फावटी आपल्या साकरा लागचे लेख घेवंक कुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातल्ले देखून ताका ताचे भायले भुरग्यांक आनी ताचे मन आसलेलें सकड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्यांची हुकूम जाली. तवळ तो साकर धन्यांच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजे सगळे हांव फारीक करता म्हणून परते लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचे रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपये देवें आसलें.
हाणे ताका धरण उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हणलें, म्हाका देवे आसान ते आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाते साकर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुझे सगळे हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो मात्र न्हय. ताणे रीण फारीक करीसर ताका हाणे बंदेंत दवरयलो. घडले संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धनयाक कळयली. तवळ धनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हणलें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळे रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरे, तुवें तुज्या सांगाते साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक खालसाण तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हें, वाकान्नी तुका क्रिस्त.